tun zalmaloi Juse bapok tun kalzaloi Sado bolo zawun wadloi Am kandai wik sangat diloi Baruch Jesu naman Tuka Lau Tuhan संगीत सदा बारुक येशू वंदन तुका आचारी सदा सर्वदा मिनी निधूची इमास हांगासर प्रतिस्थापन केलो संभ्रम आम्ही सांगाता आचरण करताना ताणे आमकां आमच्या पवित्र स्थाना वेळार जावन दिल्ल्या मिसावांचो आम्ही परत उगडास करता आयची देवस्तुती बॉक्साना विशयान आमकां शिकोवन दिता देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक जेजून आमकां दिल्लो उलो बॉक्सान्यान आटपला म्हूण आमी समजता हो दीस फावो केल्ल्या देवाक आम्ही दिन वाजताना या पवित्र जेवणान भाग घेतल्या वरवीं आमची काळजां मनां परिवर्तन जावन केवळ पेल्याचो मात्र न्ही दुस्मानाचोय मोग करूंक आमी आमचेर चुकल्या हर एकल्यांक भोगसूंक देवा लागची कृपा मागून घेवया आमच्या घरान शेजारा पावरा जाग्यार आनी फिरगेजीन शांतीचे दूत जावन जेजूचे नीस पाटलावदारी आनी ताच्या मिसावान ताचे सहभागी जावचे भाग आमकां सोमेस्तांक लाबोवन दी म्हूण मागया Eका monan ekul tamsau Eka beli betong bapa mandiran sebelah Utar tuje aikom cha Pomi jevnan bagem cha Upar tuje atom cha Kurma vimakta Utar tuje aikom cha Pomi jevnan bagem cha Upar tuje atom cha Kurma vimakta Eka monan ekul tamsau Eka beli betong bapa mandiran sebelah Utar tuje aikom cha Kowi jevnan bagem cha Upar tuje atom cha Kurma vimakta Utar tuje aikom cha Kowi jevnan bagem cha Upar tuje atom cha Kurma vimakta Murgyang kamkang opan tuja asro turikai Dewi gurpe so adat tu sadas pangkaitai Serwang kamka haryek disa sampai tu waitai Mogan tuja jihim angka apaitai Eka karsan eka monan ekul damsau Eka beri betong bapa mandiran sebelah Utar tuje aikom cha Kowi jevnan bagem cha Upar tuje atom cha Kurma vimakta Utar tuje aikom cha Kowi jevnan bagem cha Upar tuje atom cha Kurma vimakta Kowi snanan tamka tuve novo jiv dilai Tuji burgi karyam ka tuve povit kelai Paswa soro nitar muda givnam ka postai Vaita vigna tamka tuve samailai Eka karsan eka monan ekul tamsau Eka beli betong bapa mandiran sebelah Utar tuje aikom cha Kowi jevnan bagem cha Upar tuje atom cha Kurma vimakta Utar tuje aikom cha Kowi jevnan
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. इंट्रोडक्शन आगे. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या भोव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मिनी जेजूची ही माज प्रतिश्ठान केल्ल्या त्या उडासाकत व्हडल्या संभ्रमान हें अर्गां बलिदान भेटोवंक 3 फिरगजांचो लोक तुमी हांगासर आसात. माय फिरगज बंटवळची, तोडांबील आनी बांबील. हे 3 फिरगजो पयले ह्याच बंटवळच्या मिनी जेजूच्या आतां काल आशिल्ल्यो त्यो आतां विंगड जाल्यारय तुमी मिनी जेजू तेय तुमकां आसची भक्त, तुमकां आसचो मोग ह्या विशेष एका संभ्रमाक मिनी जेजूची ही माज ग्रोट्याचेर ती प्रतिश्ठापन केल्ल्याच्या त्या संभ्रमाक तुमी हजर जाल्यात आसता. बडा संतोशान आमी देवाक अर्गां दिवया. मिनी जेजूक ताचो उपकार आमी बावुडया. आमकां ताणें फाटल्या 300 वर्सांच्या की चड वर्सां जालीं हांगासर तो येवन हांगासर रावून तुमची ताणें जतन घेतल्या. तुमकां ताणें राखलां आनी सांबाळ्ळां. हें आमी आज उडास काडया, ताचो उपकार बावुडया आनी की आमकां तो सांबाळून दी. ताच्या वेंगेन तो आमकां आरावन दवरून दी आनी आमचें मुखलें जिवीत ताच्या कृपेच्या आदारान बरें जावं दी, यशस्वीचें जावं दी, संतोशाचें समाधानाचें जावं दी म्हणून आज ताचे कडेन आमी लालून मागया. पावनो भयणीनो, तर ह्या मिसाचें बलिदान व्हडा संतोशान संभ्रमान आमी भेटयत आसतना हाचो फळ आमकां भरपूर लाभच्या खातीर आमकां जमितायर करया. पातकांची दूख धरण देवाची काकुळट मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत पगेव सदां जावकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तर वैभवाक आसो. आम्ही तुका वाखणता. सुखियो जेजू ख्रिस्ता बापाच्या येद्या स्फूर्ता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या दोस्ताय आमचे मागणे
महिमे जेसु ख्रिस्ता जेसु ख्रिस्ता Get close to knowing, get close to Ishwar, get close to Parameshwar. Amen, 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 Amen. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावां. हे परी उतरांनी आनी तशें करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. साऊल उठलो आणि इस्रायलेच्या 3000 विंचून काडलेल्या मनशा सवे जीफाच्या आरण्यान दाविदाक सोदूंक भायर सरलो. दावीद आनी अभिशाय रातच्या वेळार सावलाच्या शैनाशी गेले आणि साऊल शिबिरान न्हिदलो आसलो तांणी पळयलो. तासो भालो ताच्या तकले लागीं धरणीर तोपून दवरलो आणि आबनेर आणि सैनीक ताचे भोंवतणी न्हिदोन आसले. अभिशायन दाविदाक म्हळें, आज सरस्परान तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातान घाला. हांव तांकां आतां भाल्याच्या एकाच मारान धरणीक खिळायतां. हांवें ताका 2 फावटी मारची गरज पडची ना. पूण दाविदान अभिशायक म्हळें, ताका मारी नाका, कित्याक सरस्पराच्या अभिषिक्ताचेर हात उबारतेल्याक ख्यास्त मेळनासतना वसात. दाविदान सावलाचे तकले लागीं आसलोलो भालो आनी उदकाचो कोळसो घेतलो आनी ते थंयचे गेले. कोणेंच हें पळयलें ना वा कोणाकच हें कळीत जालें ना वा कोणूच जागो जालो ना, कित्याक ते न्हिदोन आसले. सरस्परान धाडिल्ली गाढ न्हीद तांचेर आयिल्ली. दावीद उतरून पेले कुशीक गेलो आनी पयशिल्ल्या एका दोंगराच्या शिखराचेर उबो रावलो. तांचे मदें व्हड अंतर आसलें. दाविदान जाप दिली, हांगा आसा रायाचो भालो. तरणाट्या मदलो कोणी एकलो येवन तो व्हरूं. सरस्पर हर एकल्याक ताच्या नितीवंतपणाचे आनी विश्वासपणाचें फळ दिता. कित्याक सरस्परान तुका आज म्हज्या हातान घालो, पूण सरस्पराच्या अभिषिक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना. देवाचें उतर हें. आज्ञा म्हज्या सर्वेस्पराक जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावा. आज्ञा म्हज्या सर्वेस्पराक आनी ताचे उपकार केदींच विसरू नाका. सर्वेस्पर सगळोच कनवाळो आनी तोच तुझे अपराध बक्षिता, सकट पिडा वका दिता. फोनांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगळोच कनवाळो आनी सुमी दयाळ आनी मोगाळ, ताची काकूळ अपरिमित आनी तो रागा जावन निदान. आमच्या
पदका फोत्या मापान तो शिक्षा लायना आमच्या गुन्या वांग फोते फरीक कोण घेना सर्वेस कोर सगळोच कनवाळो आणि दया उदेंतनी अस्तम जितले कमी काक पयसा आसात तितले पयस आमची पदका आमचे तांतो कान उजयता जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कानवाळ्यान वागयता तसो सर्वेस्पर आपले भक्त कतल्यांक दया दाखयता सर्वेस कोर सगळोच कनवाळो आणि दया भावा भयणीनो पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदाव एक जिवी जालो पूण निमाणो आदाव जिवी दिता तो आत्मो जालो तरी पूण हें चिंतून पळया आत्मीक कोड पयली न्हय प्राकृतीक कोड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक पयलो मनीस भुमीचो धरणीचे धुळीचो केल्लो दुसरो मनीस सर्गींतावन आयिल्लो हे भुमीची जावन आसलेली धरणीचे धुळीचो केल्ल्या मनशा बरी सर्गीची जावन आसलेली सर्गारतावन आयलेल्या मनशा बरी जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा तशें सर्गींतावन आयिल्ल्याचें सारकें आमकां आसतलें देवाचें उतार हें सर्वेस कोराचे जय हालेलुया सर्वेस कोराचे जय हालेलुया 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 सर्वेस कोराचे जय हालेलुया Iya kurben utkarya Menin Jesu dia Erganta kami divya Hitanggang ulasya सर्वेस कोराचे जय हालेलुया सर्वेस कोराचे जय हालेलुया 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 सर्वेस कोराचे जय हालेलुया सर्वेस्प तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जेजू जुदेया प्रांताच्या बेतलेहम शहरांत जल्मलो तो वेळू हेरोदू राजवट चलयतालो जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुजालेमाक येवन विचारूंक लागले जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा उदेल्लें तें ताचें नखेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या हें आयकून हेरोद राय सगळो घबरलो आनी तेच बरें सगळें जेरुजालेम तबड हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोवचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं ताणें विचार केलो तांणी सांगलें जुदेयाच्या बेतलेहम शहरांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हज्या फर्जेक चलयतलो गवळी तवड हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टीक पडिल्ली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली उपरांत ताणें तांकां बेतलेहमाक धाडले म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायन सदरां करा
तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाकाय खबर दिया. हांवेंय वचून ताका नमस्कार करीत जाय. रायाचें उतार आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवा उदय येताना ताणें पळयल्लें तें निकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतायलें तें आनी शेकी भाडोक आशिल्लो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. निकेत्र पळोवन ते भोवसड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून ताणें बाळकाक ताच्या आवय मरिया सांगाता देखलो आनी सरपडोन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्याची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो खानिको भांगार धूंप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदेस हरशीन तांणी फाटीं वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या बोमोच्या भावांनो आनी भयणीनो, हो एक विशिश्ट आनी विशेश संभ्रम. मिनी जेजूची इमास हांगासर सोबीत एक ग्रोट्टो बांदून थंयसर प्रतिस्थापन केल्या. हो संभ्रम आचरण करूंक आमी हांगासर हजर आसां. 300 वर्सां उतरलीं. मिनी जेजू हांगासर ह्या फिरगजेन येवन रावलो आनी थंय तावनूच ताणें आमची जतन घेतली. आनी आतां तुमी तुमच्या विगारान फिरगजगारांनी चिंतलें मिनी जेजूक आमी परगट मान करीजे. मिनी जेजूक आमी हेरांनी ताका पळोवच्यो बरी, 10 जाणांनी पळोवच्यो बरी ताका एक सोबीत ग्रोट्टो बांदून थंयसर ताका आमी येवन मान करीजे म्हणलो हो उद्देश दवरून हांगासर एक ग्रोट्टो उबारला आनी तातूंत ताची माज प्रतिस्थापन केल्या. आनी ह्या मुखांतर परगट मान करूंक अवकाश तुमी करून दिला. तुमच्या विगाराक आनी तुमकां फिरगजगारांक हांव शाबस म्हणा जाय, तुमकां अभिनंदन पाठय जाय. हे मिनी जेजू तें तुमी दाखयल्लो तो मोग आनी हो मोग खंडीत जावन तुमकां ताची बेसांवां मुखांतर तो फाटीं दितलो म्हण हांव खंडीत पातयेतां. मिनी जेजू आमचो नीज सडवणदार म्हणलें आमी वळखता. फ्रांस गांवांतल्या मठवाशांच्या त्या एका घरा सर्व मठवाशी भोव सादी दुर्बळी आनी प्राजिताची जिणी जियेताले. संतोशान ते आपले आशिल्ले तरी तांकां तवळ बेजाराय हाडची एक संगत दोस्ताली. ती कितें म्हळ्यार सकाळीं आनी सांजेचे मागणें करता आसतना किर्तनां आनी हेर गितां गावंक तांकां मधुर ताळो नातुल्लो. आनी देखून ते बेजार पावताले, सुरसुरताले. न्ही सांगचें तर तांच्या मदें स्वादीक ताळ्याचो एकच एक मठवाशी नातुल्लो. देखून तांचें मागणें देवाक पावतागी नांगी म्हणलो तांकां दुबाव. एक दीस शेजारचो कोवेंतांतलो एकलो मठवाशी त्या घराक भेट दिवंक आयलो. तो सुमधूर ताळ्याचो गवपी. त्या दिसा ताका आनी सांगलें आमच्या सांगाता आज रावून मधूर ताळ्यान सकाळीं आनी सांजेचें मागणें तुवें करीजे म्हूण ताका ताणें वत्ताय केलें. सैरा मठवाशान भोव रंगीत ताळ्यान गावन मागणें चोलून व्हेलें. आज जाल्यार आमचें मागणें देवा मुखार खंडीत पावलां आसतलें म्हणलें समाधानान त्या रातीचो विशेव घेवंक ते गेले. ते राती देवाचो बडवो स्वप्नांत कोवेंताच्या वडिलाक विचारता, आज कित्याक तुमी मागणें करूंक ना? वडील म्हणालो, आज आमी भोव बऱ्या रितीन मागणें
केलें सैऱ्या मोटवाशान बरें गावन मागणें केलें आमी तातूंत मेळ्ळ्या आमच्या जिणेंतच आमी केल्लें भोव अपुरबायेचें हें मागणें म्हणून आमी लेखलें तो देवाचो दूत म्हणालो पूण वयर सर्गार पयले फावटी आमकां तुमच्या घरांत हांव कांयच मागणें आयकूंक ना भावानो भयणीनो खरें भक्तीपण फकत मधुरताळ्यांत संगीताच्या विशेष वाजंत्रांनी ना म्हणलें हांगासर आमकां कळीत जाता देवस्तुती आनी भक्तीक आचरणां बायलो आडंबर आनी पोकळ संभ्रम न्हय बगार काळजांतावन वाळचें भक्तीपण आनी खरो भावार्थ हें खऱ्या भावार्थाचें आचरण जायजें जें कितें काळजांतावन वाळटा ताका संवसारी दृश्टेन भोवशा सोबाय ना वा तें मोलादीक न्हय म्हूण दिसचें ना जावंकी पुरो पूण तें खऱ्या भावार्थान बोरलां जाल्यार तें देवाक मोगाचें आनी तें मोलादीक जावन आसा म्हणल्यार आमी समजून कान घेवयात जेजू बाळ जावन ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार उदेंतीचे तेग राय वा ज्योतिश आनी हेरोद राय ताका पळोवन आराधन करूंक जाय म्हणून भायर सरतात व्हडा उमेदीन पूण हांचे मदें कोण खऱ्या भावार्थान पळोवंक आशिल्ले आनी कोण बायल्यान मात्र पळोवंक आराधन करीचे म्हूण उच्चारण भितरल्यान मतलबान बरलेलें म्हणलें आयच्या वाचपांत आमकां स्पश्ट जाता जुदय न्हय आशिल्ल्या उदेंतीच्या तेगा रायांनी फकत एका बाळकाक न्हय बगार त्या बाळकांतय एका रायाच्या रायाक एका देवाक आनी देवाचें मनशारूप पळोवन रायांक काणीक जावन दिवचें भांगार रायांच्या रायाक भेटयलें ह्या जगान देवाळांत देवाक भेटोवचो दुंप तांणी ह्या बाळकाक भेटयलो एक श्रेश्ठ याजक म्हूण तांणी ताका देखलो आनी मनशाचे निर्जीव कुडीक वापरचो रक्ताबळ मनीस जाल्ल्या देवाक त्या बाळकाक तांणी भेटयलें तांकां जेजू न्हय सादें बाळशें दिसोंक ना बगार ताचे थंय तांकां सर्गा संवसाराचो देव आनी धनी दिसलो तांचें नीज भक्तीपण तांकां खऱ्या देवाची वळख करून दिता आनी त्या देवाक आराधन भेटोवन ताचे तावन बेसावां जोडूंक आयतें करता देवाक भेटल्याव ताका खरेंच आराधन भेटयलें म्हणली दादोसकाय तांकां लाभली पूण अनेका कुशेन हेरोद रायाक तशें दिसोंक ना ताचें चिंतापच दुसरें जुदेवांचो राय जावन जल्मल्लो बाळक आपणाच्या अधिकाराक आनी सिंहासनाक एक आडखळ म्हूण तो कंतिश्ट जालो तो भियेलो आनी म्हाकाय वचून ताका आराधन करीचें म्हूण बायलान भक्तीपणाचो वेस ताणें पांगुरलो जाल्यार भितरल्यान त्या बाळकाक सोदना करून जीवशी मारची ताची खोटी आलोचन जाली फुलटन जेशेन म्हणलो अमेरिकाचो आर्च बिस्प हें गडीत उल्लेख कर म्हणटा हेरोद रायान केल्लो विचार वा सोदना ताका जेजू लागीं हाडूंक शकलना बगार जेजूक तो एक दुस्मान जावन पळोवंक तयार करता रेल्वे स्टेशनांत आमी पळयलां थंय मायक आसा त्या मायका बरी ताणें आवाज करचो मात्र तो पयण करिना उदेंतीच्या रायांनी देवाक ते सोदून आयले आनी तो तांकां पळोवंक आनी आराधन भेटोवंक मेळ्ळो पूण हेरोद रायाची सोदना
स्वार्थी आनी मतलबी जाल्ली देखून ताका जेजू पळोवंक मेळोवंक ना, जेजूक भेटोवंक ताका जावंक ना. हे वरवीं ताका समाधान जावं तृप्ती जावं लाभली ना. आजून बाळका जेजूक पळोवंक ताका आराधन भेटोवंक संवसारांत लोक रास पडटा. कित्याक हें? त्या घरायांक आसल्या त्या इराद्यांगी वा हेरोद्रायांत आसल्या इराद्यांगी त्या घरायांक देव आनी देव मात्र पुरो म्हूण आसलें. हेरोद्रायाक स्वार्थी आनी आपलेशी इरादो दोसूंक लागलो. जेजू बाळोक आमचो सोमी देव आनी राय तो मनीस जाल्लो देव, तोच कुर्सार उमकळून कश्ट सोसून आनी अपमान बगून सोडवण दिल्लो आमचो देव तो. ताणें अजापां करून बाचावी जोड दिवंक ना, बदलाक बापाची कुशी करन आनी कुर्साचें मरण मरून तो आमची सोडवण करता, तो आमचो सोडवणदार जाता. ते घरायां बरी बाबा भयणीनो, खऱ्या भक्तीपणान भितरल्या जीव दिवच्या भावार्थान बरोवन आज भावार्थी लोक जर मेनीन जेजूक मान करता तर तें खरें भक्तीपण जाता. थंयसर देवाची कुशी करची आनी ताका खाल जावची तसली व्हडली आशा आसा. सबारांक बाळोक जेजू वा मेनी जेजूचें भक्तीपण फकत अजापां आनी हेरोदी बरी स्वार्थी इराद्याचो शेवट जोडूंक जालांगी म्हणून आज आमी विचारूंक जाय. आमचो पाप साहेब फेब्रुवारीच्या 3 तारखेर अशें तो म्हणालो, आज संवसाराक जाय खरो भावार्थ जियेवचे क्रिस्तांव, देवाची कुशी करतले क्रिस्तांव, पेल्याची सेवा करतले क्रिस्तांव, न्हय अजापा मात्र सोदतले क्रिस्तांव वा बासयलेल्या सोडवणदाराक आपल्या स्वार्था खातीर सोदचे क्रिस्तांव. नदरेताचो लोक जेजून हेर जाग्यांनी अजापांक केल्ल्या बरी नजरेतांतय अजापांक करीजे म्हूण आशिल्लो आनी हें जेजूक समजोन जेजून थंयसर आश्चर्यां केली नात. तांची थंय खरो भावार्थ आनी तशेंच जेजू थंय पातयेनी नातल्ली. देवाक जाय भावार्थ, पूण त्या नजरेताच्या लोकांक फकत आश्चर्यां मात्र जाय देखून ते देवाक वळखोंक जेजूक सोडवणदार देवाचो पूत म्हूण वळखोंक तांकां जावंक ना. नजरेतांतल्या लोकांक मेस्सिया वा सोडवणदार फकत तांच्या गरजेक पावल्यार पुरो म्हणलें तांचें चिंताप जावन आसलें. थोडे फावटी आमचें चिंताप त्या नजरेतांतल्या लोकां बरीगी. आमी नोवेनाक येता जाल्यार फकत अजापां आशोवनगी हें आमी आमचेच कडेन विचारिजे. एका काळार जेजून उंड्या मासल्याचें आश्चर्य करून लोकांक दोशी केल्ल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा लोक जेजूक सोदून कफरनाहूमाक आयलो. जेजू तांचे कडेन म्हणालो, म्हाका तुमी सोदतात, तुमी कुणान देखले देखून न्हय वा भावार्थान न्हय, बगार दादोशी खाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. जोच्या वांजेलांत हे आमी वाचता. जेजूची शिकवण आयकूंक
जिणी परिवर्तन करच्या की ताचे तावन असर्यां जोडूंक आनी त्या असर्यां पळोवंक रोस लोक रास पडलो. आमचो पाप साहेब परतून म्हणटा अजापा करीन्स घडटात, अजापान जायजे, पूण आमी मागणें करीजे. हे मागणें न्ही फकत 4 उतरां उसारची, बगार निरंतरी मागणें आमी करीजे. थोडे फावटी आमचे मागणें कश्टांनी विणलेलें मागणें तें दैरादीक मागणें जाता. जेजूचो पाटलाव करतले आनी आमी ताच्या सर्चीन धांवाजे. ताबेर्नाकला मुखार सर पडोवन नमस्कार आराधन करीजे, ताका आयकजे आनी विविध संस्कारांनी ताका आमी मेळाजे भेटाजे. जेजूचो पाटलाव खरेपणी करूंक जाय आसल्यांनी सुलाभाची वाट सोदूंक जायना. बगार कश्टांची पंथावनाची वाट तीच आमकां निमाणें दादोशी करची वाट. खरो संतोश जेजू ते मात्र राज करता, देखून ताचे सांगाता रावचें, ताचे सांगाता चमकोवचें आनी ताचे खरें शिस्त जावचें तें जावन आसा नीज क्रिस्तांवपण. असलें क्रिस्तांव जिवीत आमचें करूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. भावां भयणीनो, आज पवित्र सभेंत सबार रितीची भक्तीपणां आनी नोवेनां जातात आनी हातूंत आमी भाग घेता. ही भक्तीपणां खऱ्या भावार्था सरची, एका निजा देवा सरची, तेणें उगडापें केल्ल्या सता सरची आमकां पावोवचे इराद्यान ही नोवेनां भक्तीपणां आसा केल्यांत. देखून ती आमकां देवा सर्चीन वचोंक वाट मात्र देखून नोवेनाक वेतेल्या. भुरगीं थोड्या फावटी वेतात परिक्षेंत पास कर देवा म्हूण मागच्या. आपणाक परिक्षेक बरी तयारी करूंक उर्बा आनी शिकोवंक बरी मत दी म्हणलें तें मागनात, पूण परिक्षेंत पास जाल्यार पुरो म्हणून. परिक्षा जाली, पास जालें उपरांत देवाचो उडास ना. ह्या देवातोन आमी अजापा मागची. थोड्या फावटी कश्ट पिडा आयिल्ल्या वेळार पिडा गूण कर देवा म्हूण मागतना देवाची खुशी करूंक बोळ, गूण जायना तर सोसूंक बोळ मागचें तें खरें मागणें. देवाची खुशी आमी सोदची तें भोव चड गरजेचें. नोवेनां केल्यार थोड्यो वाती पेटयल्यार आमचें मागणें म्हूण आमी चिंतचें न्हय. देवाची खुशी सोदून त्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करचें तें आमी सोदूंक जाय. भावानो भयणीनो, मिनीन जेजूक तोच बाळोक जेजू आमचो सोमी आनी आमचो देव, ताच्या हांगासर प्रतिश्ठापन केल्लो शेवट आमी तो आमचो सोमी, तो आमचो सडवंडार म्हणून वळखून ताका आमी मान करचो जावन आसा उद्देश. त्या रायां बरी आमी आमच्या काळजांत दिसपडते भांगाराचो सोलो घट्ट भावार्थ, पडजळीत दुंपाचो सोलो बुरवोसो आनी रक्ताबळ तसलो मोग आमच्या काळजांनी घेवन ताचे मुखार सरपडोवन ताचें आराधन करूंक आनी देवाक महिमा दिवंक आमी जर तर मुखार सरता तशें आमी करता तें जावन आसा खरें भक्तीपण. आमी तशें करया आनी आमच्या भुरग्यांकी तसलें भक्तीपण आमी शिकोवया. तवळ जेजूची उतरां ताणें दिल्ली ती भास, कितलें चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितलो. आमचो शेरोती मिनीन जेजू, तूं आमकां तुजें बेसांवान दी, आशिर्वाद दी आनी तुज्या आशिर्वादान
आमी सदांच तुज्या मोगान वाडोवंक आमकां आदार दी. आमेन. देवाक आमचो बाप म्हणून आमी उलो मारता. तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा, आमच्यो गरजो तो सुदारशिता. मिनीन जेजू आमचो पात्रोन आमकां ताणें फाटल्या 300 वर्सांनी सांबाळ्ळा आनी मुखारी ताणें आमकां राखजे, आमच्यो गरजो सुदारशीचे. देखून आमच्यो गरजो आमची मागणी आतां आमी देवाक भेटोवया. मोगाळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी खुर्सार आमचे खातीर मरून बोगसण्याची देख दिल्ल्या जेजू बऱ्या गोवळ्याची देख घेवन आपणा तबेन दिल्ल्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. सर आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांकां लाभिल्लो सेवेचो अवकाश बऱ्यान गळसून आपलो स्वंत फायदो लेखीनासतना निस्वार्थपणे लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे थंय बरें म्हूण रस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. हांगासर जमल्या आमी सर्वांनी सोम्यान दिल्ली बोगसण्याची देख घेवन आमकां दुखयल्ल्यांक बोगसून माया मोगाचे फिरगस कुटुंब बांदून हाडची हातेरां जायशें कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक, प्रायवंतांक आनी विविध समस्यांनी कश्टांच्या भावा भयणींनी तांच्या कश्टां आनी पिडेशिडेन निराशी जायनासता धैर्यान जियेशे तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आमच्या पिरगस कुटुंबांक परगांवान वावर करच्या संद्यांक आनी आम्हा सर्वांक सदांच तुज्या मोगान सांबाळ. आमच्या सर कुटुंबामध्ये भाव बांदवपण वाडशी कर. अशें आमची फिरगस कुटुंब माया मोगाचे बंदे जायशें कर म्हूण मागता. बापा, आमच्या मागणे आयक. मोगाळा बापा, ह्या 317 वर्सां संभ्रमच्या सुवाळ्यार ह्या पिरगसीची सेवा दिल्ल्या सर एसाका पासून तशेंच हांगासर उबजलेल्या सर देव आपोवण्या पासून आमी तुका अर्घ दितना ह्या फिरगचेन सेवा दिवन देवादीन जाल्ल्या सर एसाकांक आनी धर्मिकांक ससनाचो विशय मागता. तशेंच तुज्या शेतान वावर करच्या हर एकल्या एसाकांक आनी धर्मिकांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा, आमच्या मागण्याक. भोव मोगाळा बापा, तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमचो सडवणदार जावन धाडलोय. एक बाळ जावन तो जल्मलो, आमच्या गतीन तो देवलो आनी आमच्या सोवें सदांच रावोंक तो आशिल्लो. मिनीन जेजूक आमच्या फिरगजेचो शेरोती पात्रोन जावन तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. फाटल्या 300 वर्सां ताणें आमची जतन काण गेल्या. ताणें आमच्यो गरजो सुदारशिल्ल्यात ते आमी वळखून घेता. आज आमच्यो थोड्यो गरजो हांगासर तुज्या मुखार आमी दवरल्यात, त्यो तूं स्विकार कर. ताचे किसड आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत आसच्यो आमच्यो गरजो तूं त्यो जाणाय. काळजांतावनूच आमी तुका त्यो भेटयता, त्योय तूं स्विकार कर. आमी सदांच तुज्या कुशेक काल जावन जेजून आमकां दाखयल्ल्या त्या वाटेन चमकोन सदांच ताका आमचो सांगाती जावन आमच्या जिणये पयणार ताका घेवन चमकोंक आमकां गरजेची कृपा दी. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक येयल्ल्या सर्व तुज्या भुरग्यांक बेसांवांनी बर. आमी सदांच तुजो आनी पेल्याचो मोग करून भावार्थाक साक्ष दिवची तसली बरी क्रिस्तांवां जावन जिवंक आमकां गरजाची कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी फात.
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्रच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं शास्त्राचें सूख आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळे तुवेंच थारायल्याय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवयाची पद आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमेता वाखणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा क्रॉस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तेंपते पर्यंत तुकाय निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयता साये. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी वो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारुतेलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. बापा, आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसुल्ल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरगार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर. आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयल्लें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरियेच्या तिचो पती भाग्यवंत जुजे, तुज्या भाग्यवान धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्तांक सांगता, तुवें मिसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं आनी ज्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावोक जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या, पीटर पॉल आनी लुईस पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त घोवळ्या आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परचे सांगता. ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बवर्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे हुजेर एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. मरण पावलेल्या आमच्या भावां भयणींक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून
ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी. सम्या त्यो म्हज्या बद्दल येवचें म्हाका पावना पूण त्याच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत करून काळजांत आशेव नासा. तुझे सेवका मी उरले नासा. तुझे संगी राहून अद्रेगून आसा. जेजू तुझ्या जीवनात राखून आसा. स्वागत करून काळजांत आशेव नासा. मास तुझे सेवका मी उरले नासा. तुझे संगी राहून अद्रेगून
प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां बासायताय. ही तुजी बासावणी बेगीन शेवटाक पावय म्हण आमी मागतां. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतले निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी तो भरूं. आमेन. सरणाचो सोलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतरान तो आयती करूं. कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशा सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ह्याच पवित्र थळार फाटल्या 317 वर्सां तावन आमची मलगडी आनी आतां आमी हांगासर मिनी जेजूक आमी मान केला आनी हाचो परिणाम जावन आज हांगासरच मिनी जेजूची इमाज प्रतिश्ठापन करची आशिर्वादां भाग आमकां फावो जाला. आनी आयच्या ह्या संभ्रमांत हो संभ्रमाचो भर्म चडयल्या आमच्याच वारड्यांतलो आमच्या फिरगजेंत विगार जावन सेवा दिल्लो बंटवळ वारड्याचो विगारवार आमचोच गोवळी बाप जावन आनी आतां निवृत्त जाल्ल्या आमच्या मोगाळ गोवळी बापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. खरें नोवेन म्हळ्यार कितें हातूंत आमकां भावार्थाची गुडाय मेळा जे मात्र न्हय हे आमकां सर्वेस्परा देवा थंय आमकां व्हरून पावो जाय म्हणलो संदेश तांणी आमकां दिला. तशेंच हांगासर आमची आलतार सोंपता इतले जण याजक आयताराचो दीस तरी हांगासर आमचो संतोश दोट्टो करूंक पावल्यात. आमच्याच फिरगजेंतले आमच्या वारड्यांतले तशेंच आमच्या मोगान आयिल्ले सैरे याजक तांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.